Electricity. Speaker sir, total allocation of the electricity department is rupees 3,856.36 crore, which is increased by 21%. सभापती महोदय, वीज खात्याची कामां पुराय जावपाच्या प्रगत पावड्याचेर आसा आनी 23-24 ह्या वर्सा जातली अशें मांद्रे हांगा 40 MV उपकेंद्र उबारप, फोंडे हांगा 220 kV उपकेंद्र 63 MV वीज ट्रान्सफॉर्मर दिवप, बेर्णा हांगा 110 kV उपकेंद्र ट्रान्सफॉर्मर, थिवी उपकेंद्रात 63 MV पावर ट्रान्सफॉर्मर, तुये हांगासर 40 MV उपकेंद्र उबारप, हेर महत्वाचे 33 kV आणि 11 kV फीडर ओव्हरहेड नेटवर्का वयल्यान अंडरग्राउंड केबलिंगाचेर इत्यादी व्हरप. सभापती महोदय, 2023-24 वर्सा म्हज्या सरकारान सकयल दिल्ल्या कामाची येवजण आंखल्या, जी राज्याक प्रसारण क्षमताय तशेंच औद्योगिक क्षेत्र आनी हेर गंभीर गरजो सांबाळपा खातीर स्वावलंबी करतले. वाडीव गरजो आनी विकसीत जावपी परिस्थितीत हाचो विचार करून कांय महत्वाची कामां कार्यान्वित केल्या. Commissioning of the 3 numbers of the 63 MVA 220/33 kV substation at Verna along with the associate 220 line from the Dhar-Bandoda to Verna. Commissioning of the 3 numbers of the 63 MVA 220/33 substation at Saligaon. Work of erection of the 2x10 MVA 33/LVA kVA substation at Kaule Madkai, 20 crores. Speaker sir, my government proposed to installation of the prepaid smart meters along with the smart metering to keep check on the defaulting consumers. हाज्या व्यतिरिक्त कामां घेवपी लिस्ट फाटल्यान एनेक्शर अटॅच केला.